तांगेलोटो आसाची शणै होम प्रोडक्ट्स हाजे मालकीन मानेस्तीन सुनीता आर शणै हांनी तांगेल विचार तुमगेल मुखार दवरचे आसाची हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आनी वर्धनी संस्थे वतीन वेदीरी स्वागत करता आसा. हांगेल एक ल्हानशें वणक कोन्न दिवका म्हणून रक्षा शणै हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. स्केल अप वर्कशॉप डे 2 चे अखेरचे सेशनाक वळतची सर्वांक स्वागत. वर्कशॉपाचे एंड एक स्ट्रॉंग प्रोफाईल अनकोरिया म्हणून आजी सोयरी जावन आसाची श्रीमती सुनीता आर शणै, प्रोप्रायटर शणै होम प्रोडक्ट्स. सुनीता शणै हांगेले जीवन प्रवास मस्त प्रेरणादायक आसा. सुनीता शणै हांगेले जन्म आनी वाड ही कासरकोडचे जावन तांगेले वर्डीक 18 वर्सार जाल्लेली. सुरवातीचे जीवन कठीण परिस्थितींतू आशिल्ले निमित्त दैनंदिनीचे खर्चे व्हड प्रश्न आशिल्लो. पण परिवाराक आधार दिवचे ध्येय दवरून सुनीता शणै हांनी घरांतू लोणचे पिकल्स तयार करचे सुरवात केली. प्रति शनिवारा तांणी लोणचेचे बॅग्स तयार करून उद्योग भागांतू विकच्या वत्तलींची. तांगेले हे परिश्रम पळोवन एक दिवस घरा लागीं आसतली एक शिक्षकान तांकां एक एक्झिबिशनाक आमंत्रीत केल्ले. हे एक्झिबिशन सुनीता शणै हांगेल जीवनाचे एक मुख्य निर्णायक मोड साध्य जालो. सुनीता शणै हांगेले मुंबई, हुबळी, सागर, बेळगावी, धारवाड, हासन, भद्रावती, बेंगळुरू आनी मैसूरांतू सरकार आधार आशिल्ल्या एक्झिबिशनांतू निवड जाली. सुनीता शणै हांकां मैसूरू दसरा एक्झिबिशनांतू बेस्ट रिलायबल प्रोडक्ट अवॉर्ड पुरस्कृत जाल्ले. मंगळूरू तालूक साहित्य संमेलनांतू सन्मान दिल्ले. गोविंदास कॉलेजांतू गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आमंत्रीत आशिल्ल्यांची. सुनीता शणै हांगेल गृह उद्योग शणै होम प्रोडक्ट्साचे उत्पादन म्हळ्यार 12 नमुन्याकी चड लोणचे प्रकारू हर्बल स्क्वॉश आनी कॉटन हांतोळ आनी उश्य अशें आसाची. सुनीता शणै हांनी जीवनाचे कठीण परिस्थिती पळयले, परिश्रमाच्योही दिवस पळयलींची आनी आतां समाजांतू एक नामवंत गृह उद्योग चलोवसून लाखो जनांक प्रेरणा दिता आसाची. सुनीता शणै हांकां वेदिकेर येवन जनांक तुमगेल अनुभव सांगून उत्साहीत करची विनंती करता. सकड काही नमस्कार. मेगेल नाव सुनीता आर शणै म्हणून आम्ही कुत्तेतूर काटेपळ ग्रामांत आसाची. हें पुरय जावन हांव मुखार येवच्या कारण मेगेल बमणाल प्रेरणे मितेन उत्साह मितेन इतलेर थंय आमी येवन राबू कारण जाल्ले. पूण म्हाका भायर वच्चाक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता आसले खंय वच्चाक आनीक. तशें आमी घरकडेची हर्बल ज्यूस, लोणचे, मागीर रजाई, मसाले पावडर हे सगळी आमी घरकडे करूं सुरू केल्ले. जाल्यार हें पुरें आमकां कश्ट पयशे फुडें खंयच हें प्रोडक्ट पुरें आमकां करूं कळटले. जाल्यार आतां सौलभ्य पूण नाशिल्ले तेच सावन आमकां कश्ट भोगूंक जाले. जाल्यार म्हगेले गुर्त परिचय कोण दिता तुमकां. म्हगेल बाल्य कासरगोड, म्हगे ल्हान लक्ष्मण शणै, अम्म तारा शणै. आमी 4 जण चेल्यो म्हणल्यार फुडें काल भारी कश्ट डवरीचे हें ते सगळे प्रॉब्लम आसले. जाल्यार म्हगेल अन्नाक आमकां चल्ले चेडूंसी चंद जावन पोसलें अन्नान. जाल्यार हांव खाली SLC थंय मात्र वाजयली. मागीर 2 वर्सान म्हाका वर्डीक जालें 18 वर्सार. म्हगेल बाम्मूण रमनाथ शणै तांणी उक्ता कंपनी कामार आसलीची. जाल्यार आमगेलें जीवन सदां ಸ್ವಲ್ಪ एक संतोषाची तशी जावन वता आसलें. भाड्या घर चेडूवान कॉलेजा वच्चा सूर जाता त्यागीन चेडू मागीर कॉलेजा वतली. तावळे आमकां भारी कश्टान तुलें एक इजून काम म्हणलें साधन कोर काम म्हणलें म्हगेल मनान तसलें. लज्ज केल्यार पेज्जे वाटना म्हणटाची. तसो हांव मनान लेखलें. म्हाका कळलेली विद्ये लोणचें करूंक. लोणचें केल्यार भायर वरचें कशें आमी ते एक आमगेलें मनान तेवका न्हय. तसो हांव केलें म्हणल्यार वारा जाय जाल्यार इतले 4 बेगान तुवें लोणचें बोर न्हू. मागीर म्हगेल पुताक शनिवाराचे दनपार पर्यंत रजा. ताका घेवन एक रिक्षा कोण इंडस्ट्रियल एरियांतू 4 कडेन इंडस्ट्रियल जन नेवचे कडेन एकडे वचून बैसचे रिक्षार वचून मत्तन मस्त भार असते. हांव चल्ल्याने मेळून देवून ते
विकचे तावळ चारी कडेन कोण जनान तन नोंदचे घेता आसलीची अशी ಸ್ವಲ್ಪ काळ गेल्ले आमगेले जिवनाच्या तावळीत जालें म्हणल्यार मगेल घरा लागचे एक टिचरान तुम्ही इतले कष्ट बघता न्हू अम्मा हांव तुमकां एक दाखयता म्हणून महिला मಕ್ಕಳ कल्याण इलाख्याचे एक इव्हेंट चल भारतीय विद्याभवनांतू तशी त्या इव्हेंट आमी चुमकलीची ತಂತವನು ಒಂಚೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ವೆಲ್ಲ ತೇ ಪುಳೋನು ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನು तुम्ही आणि काही मुखार्य कसले कोण म्हणालीची त्याची महिला मಕ್ಕಳ कल्याण इलाखे सुकून म्हाका 25,000 सबसिडी जावन लॉन म्हणलें ताजीनी 5,000 तांगेले सबसिडी 20,000 आमकां फ्री जावन ताजीन आमी प्युरिफाय कप साणू अंतला आमगालेने आणू हंतुळ करूक सुरू केले मागीर आमी ग्राम तहसील दुखून ग्रामाभिवृद्धी म्हणून सांगून ग्रामाच्यांक मस्त फॅसिलिटी आनी आसा जाल्यार आमी एक स्वसहाय संघाक आसूका तांतू चेडजन BPL पट्टी बाकीच्यांतू विंगड असलेली चिन्ना ते स्वसहाय संघा मितीन म्हाका दूर दूर गांवांक वच्चे तसले नमुने अनुमती मेळ्ळे आतां तांणी सांगलें न्हू काही म्हणून बंबई हुबळी धारवाड मैसूर दसरा 3 महिने राबोवक मागीर बेंगळूरू सक्कडी तशी बेळगांव सक्कड कडेन वचून आमी प्रोडक्ट घेवन वच्चे तवळी प्रोडक्ट घेवन वतना इत म्हणल्यार आमी ते गांवां वतना आमकां आमी दूर दूर वचूंक जाल्यार आमगेले चलये चेडूं घरा कडेन आसतना आमकां दूर दूर वच्चाक साध्यते ना तसो म्हणून चलये चेडूं वर्डीक जाताची आनी मागीर बमणान अशीची पूर्ण नमुने प्रोडक्ट घेवन वच्चा सुरू जाल्यार वच्चा जाल्यार आमकां वच्चाक बसा खर्चो लगेज आनी तांणी रूम दिताची आनी इव्हेंट खंय जाता की थंय बसार वचचे हाडचे सगळे खर्चो फॅसिलिटी तांगेलेची तशें आमकां इतले वैरवच्याक कारण जाल्लें मागीर तशी इतलें थंय आमी आतां संतोश रसाची मागीर म्हाका ताजीन चेडूं एक चल्लो 2 जण चेल्यो तांणी फुल्ल सेटल मागीर नत्रपुरी चांग शिकल्याची चांग लेवलार आसा हांव कसो म्हूण सांगता म्हणना ते तसो हे स्टँडर्डारी अशें म्हूण राबू कारण मागेल बामणू मागेल घराचे चेडूं सून पूत सक्कड म्हाका पाटीन तुल्यान बल दिला तसो आज आयच्या दिसाक मागीर म्हाका एक जालें आमकां मिनी विधान सौदा अशी जावन आतां आमकां वच्चा साध्य विधान सौदाक जाल्यार जिल्हा पंचायतीन मँगळूर कॅन्डिडेट जावन म्हाका विधान सौदा वच्चाक फॅसिलिटी कोण दिले आमी मागीर बम्मूण मेळ्ळो मिनी विधान सौदा वच्चून येयलीची तेमी म्हाका भारी संतोश मेळ्ळें दुड्वानीच कडेन आमी करूं साधना असल संतोश जावका तशें म्हणून म्हाका 72 वर्स जाल्यार हे इव्हेंट सोडून मन येना इत म्हळ्यार आमकां कसल मनान तसल्यार जनान हा तुमगे प्रोडक्ट आमी सुरवेक आमगेले प्रोडक्ट गुणमट्ट जावन हायजिनीक जावन असल्यार ग्राहकाक तृप्त येयल्यार तांणी आमी खंय असल्यार तांणी सोदून येवन घेताचे ते नंतर हांव केल्लेले वस्तू गुणमट्ट जावन आसता म्हूण असल्यार मात्र आमी आयिल्ले ग्राहका लागीं उलोवचें साध्य न्ही जाल्यार जायना ह्यो कसो जाला की म्हूण सांगलें तांणी आयिल्ले जना लागीं उलोवचें साध्य ना तशेंच म्हाका कसं म्हळ्यार एक दीस पेपरांतू संदर्शन मस्त पेपरार आयला गेले मागीर आकाशवाणींतू एक दीस आपूण ग्रामीण जनाल करूं जावन तुमी उरलो का म्हणलें ते संदर्शन येवचे वेळार भायर येवचे वेळार जालें म्हळ्यार धर्मस्थळा दिपोत्सव वेळार म्हाका एक ते कावंटर मेळ्ळें कावंटर मेळटना आमी चमकले ते दुसरे ओपन थंय जायनी मागीर हांव ग्रामीण जाल्यार जना लागीं कुरीत जावन मस्त उलयले आसा संदर्शन आकाशवाणींतू तवळी ते मेगेल स्टॉला ಎದುರಾಗ ಸೊದ್ದೊಂದು 70-80 ಮಂದಿ मेगेल स्टॉला ಎದುರು आयलीची जाल्यार आतां व्यापार आमगेले सूर जावका इतलेमू इतले जन मेगेल एదుರು येवन राबलेमू इतले बाय म्हूण हांव मना एकलेकलें जाल्यार तांणी सांगलें कसलें अम्मा आमी सगळे स्टॉलाक सुनीता अर्चने कैस म्हणून आमी सोदून आयलीची तुमी मेळ्ळा सुनीता अर्चने वय म्हणलें म्हाका तुमी मेळ्ळें आमकां भारी भाग्य म्हणून नमस्कार घालून म्हाका पटोवन धरलें ते म्हगे जिवनांतू म्हाका इतले नमुने पुरे मेळ्ळा पुरस्कार जाल्यार ते जिवनांतू जनाल प्रिती म्हाका विसरूं साधना इत म्हणल्यार मागीर तांणी इत केलें म्हणल्यार
ग्रामीण जनांक एक हत्ता दोन वगटच आमगे आयशीच्या वरी नाही त्यांनी हल्ली जनांक आणू एक वार आनी विकत असेल मी गेले 3 दीस भितर विकून म्हाका भारी संतोष जाले तशें जावन हांव सकड नमुन्याचे अंतू साधारण म्हणटा सांग दुकानात आमी लेवल्यार रबल्याची ज्यूस हायजीनिक जावन आम्ही ಅಲ್ಲಾಡೋಂಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಂಕೊಂಡು ಧೂನು ದಡನು रोज सुकाणू सक्रे पांक कोर ननी करताचे मागीर सकाळी शुगरलेस करताची स्वीट करताचे आतां भितर पळोवचे गेले री स्वीट ज्यूस पिवचे पयशे शुगरलेस घेतले जण चेड 30% शुगर नाका म्हणटले जण आमगेले घेतले मागीर हांव तेल मैग्रीन तेल आनी करता मा ते मैग्रीन तेल कशें शिकलें म्हणल्यार मेगल बामणाकय मांयकय सदळ मत्ते दुखे तांकां मेज्ज करून मैग्रीन तेल करयता आसलीचे त्या वेळात म्हाका भायर काडूं जाल्ले ते मस्त ताका हें आसा चेडवांकले ब्राह्मीले करताचे ब्राह्मीले घेतने काका सांगताचे हांव मस्त ब्राह्मणी मेळना जाल्यार करूं वचना तांकां घरचें प्रोडक्ट पुरो आमकां मेळना नातल्यार आमगेलें मन ओपनाना मे तशें म्हूण ಕೆಲವು जणांनी सांगचें अम्मा मेगेल मलगड चेडा दिला तुम्ही धाकटं चेडा काही देण्याचे करायच्या मग तुम्ही म्हणून तसं सांगतले लोक असायचे आणि आम्ही एक्झिबिशनाक वतना सकड म्हाका सोदून तुमगे शेणे मम्मा मागीर येयल्ले तुमगेले प्रोडक्ट कसं सांगू आसा हांव तुमकां सोदून येयल मागीर सकड सोदता आनी तुमगे लंगा येयले म्हणटाचे तशें ते पुरे म्हाका मना संतोश येवन म्हाका ते इव्हेंटाक वचना नातले मन रब्बाना ते सावन वच्चे मागीर पूतनीक चेडून सांगताची वचूं नाका मामा म्हाका आतां बयसून काव येता म्हाका आतां वचूं म्हणना मागीर बामणान वचूं जाल्यार म्हाका मेगेल जिवनान जावं जाल्यार हांव चेडूं म्हाका हें करून रब्बूक म्हणना जाल्यार म्हाका ताजेन संतोष मेळटा देखून हांव वच्चें मागीर बामण पोड सांगता आसलो ते सांगला की आतां कळना फुडें आमगेले कश्टा वेळार सणपणीर कश्ट बोगल्यार ओड न्ही गो प्राय जतेची संतोष सुख मेळ कामू ते अक्षर बद्ध ते आयचे दिसा हांव संतोष चेडूं मालेनिक हाजी रे संतोष रस अशी देव आमकां चलसो तुम्ही मेगेले बरी कसले आमकां एक वस्तू करूंक आमकां हें कश्ट आमकां जत्वे म्हळ्यार तुमी मना लकून जा आमी सादी सिलेरी एक बायल म्हणजे सादी सिलेरी कितलेय वयर वचा सादीस जाल्यार फाटी भलाक एक आमकां एक जन जावकाचे एक आतां आमी मुखार गेल्यार जायना दोनी हात पेटल्यार मात्र शब्द मेळटा जाल्यार ह्या स्टेजार हांव रब्बूकय म्हाका धैर्य सक्कडी म्हगेले बामणान दिलेले देखून तांणी वचून 5 वर्स जाले तांकां हांव पांय पडटा तुमगेले द्राक म्हगे बामणाक म्हगे मलगड्यां पुराय देवाक म्हाका लागीं सक्कड जण येताचे आमचे गेले येताची कन्नडांचे येता सक्कडाक आमचे वयर प्रीत आसा मध्यान तो हांवें सांगता आमी रिजय करतात न्हय मागीर बामणान गेल्लेले हांव मना लेकले आनी इतले पुरेच न्हू प्रोडक्ट करूंक आनीक रिजय हांव सोडटा न्ही नाका म्हूण मना लेकले तावळी MRPला आनी आमगेले घरा लागीं जन सकाळी कोट्रसा जन पुरो आमगे ती न्हू अम्मा तुमी सोणुकाची तुमगेले खातीर आमगे खातीर तुमी म्हणून मागीर आमी सोडचे आसले उपासो लोड कापू साडू सुरू केले ते म्हणल्यार म्हगेले बामणू वखदां कंपनी जाल्यार आनीक म्हळ्यार आनीक म्हाका चेड मेळचे कंपनी वचूं काय म्हळ्यार तांकां आश आसता तसो तांणी बेडसी तसो हांतला कामाक आनी तांणी चमकलेलीची तवळी एक दीस सांगली खंय अंगडीच्यान शेणे मामा रजाय जावंक आसली म्हाका 1-2-4 रजाय आनी दितले म्हणाले खंय तवळी मागीर बामण घर कडेन येवन तांकां मिटर कितले जावका कशें कट कर काय म्हळ्यार ताई विचारतानी शिकिल्ले नाच मशेना जाल्यार हे वय गो कशें गो ते रजाय करचे कसो म्हूण कळना ते मेथड कसो म्हणल्यार फुडें आमगेले कॉटन कापड न्हेसतना एक 7-8 कापड दोन आमी गोदडशी करता आसलीची तेच कोणी विकू साधना हें नमे आमगाले हाणू हंतलाची इलसी शिवून तांतू पातळ जावन प्युरिफाय कप्पूस घालून बरचे लेकाचे आनी मध्य गांठ घालचे ताका आनीक फूड आमी केलेले आतां ताका पुरे कामाचे आसाची हंतूल दवरूक शिवूंचाक सकट आमी ते नमुने फेसिलिटी तर केला ज्यूस दवरूक एका कुडान तूं कामाचे न्ही आसाची बोरच्याक शिल्ड करूंक दवरूक एका कुडा व्हरून ते सकट क्लीन करचे सकट करताचे तुमगेले फूड प्रोडक्ट्स कसो पुरस मागीर आमगेले फूड प्रोडक्ट म्हळ्यार इतलेची नुंचे हर्बल ज्यूस 10 बरबगे नुंचे 10 बरबगेचे मसाला पावडर सकट मागीर आनीक आमकां फड्ड करूं नमन कलता
जाल्यार आमकां टायम जाव का वेल्लेल कडेन पुरेशी एकाकडे एकडे गल्लेरी सेल जायना ते डिस्प्ले करतना दूर दूर एकाका दवरका आईल ग्राहकांक काडू मेळका न्हू सकाळी तसं म्हणून इतले बघे आमी करताचे तुम्ही त्या पुरा ताका घरकडे टायम जाव का मस्त तुमगेला ताजी फॅक्टरी जेव केला लागी तुम्ही घरकडे करताची गी तुमगेला जेवण असायची गी ते करू जेवण असायचे एक 4 जण ताजे उठा आम्ही त्या जण घराचे जेवण असत 7 जण जल्ले नव्हतं बाळी तेच जेवण आम्ही मात्र करणं चढवा लागे मात्र गल्ले ते समजायने ज्यूस नाही करताना आम्ही पळू का नाही त्यांनी सेळूत का तंबी गल्ले शीड गल्ले समजायनी त्याच म्हणताना आम्ही पळी तर बुका नव्हे ते समजा आम्ही चांकून माउंट करताची तन्नी कामाचे म्हणून आम्ही लेಕ್ಕನೆಚ್ಚ आम्ही प्रीती रसायचे आम्ही त्यांनी ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ ते दोस ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಡಕ್ತೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ದಾಡಕ್ಕೆ ತನಕ ಕಾಮ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಕೊರ್ಚೆ ಬಾಕಿ ದಿವಸ ತನಕ ಹಂತುಳ್ಸಿ ಉಂಚಾಗಲ್ಚೆ एक 3-4 जण येताची तांकां समज एक वयर ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗನೆ शिवूंचाकने का ते एक फीट आल्या कसं 3/6.5 4/6.5 त्याची कितू तोडून 10 जणांना जाव का की तशी परी करताची तुम्ही तुमगल त्या टायमार कष्ट मुणी सूर केलेलगी और तुमगल इश्ट असून सूर केलेलगी और तुम्ही कम्फर्ट झोन आशिल जाल्यार करता आशिल्लींच जाल्यार कितलेय जण कितलेय दुड्ड जाल्यार मनशाक जाल्ली म्हणना सरली म्हणना आनी खंय कोरया म्हळ्यार हें येता तशी आतां आमगे बाकी मंगल चेडू आनी सुकून जाले आनी म्हाका एक पुत्ता एक चल्ला आसा तो शिकता ताका जाल्यार व्हड ना आतां हांवें म्हणना तांगेले बापूसो आनीक हावसच न्हू तें पळोवन घेवच्याक जाल्यार म्हाका घेवचें इंट्रस्ट जाता जनाल उत्तर म्हाका प्रीती मेळटा मागीर तुका प्रोडक्ट चांगलो आसा आनी घर कडेन बसून कसं करचें आमचे गेले समाजाचें जेवण पुरें मेळटा चुल्लूचाक कोरूक आमकां आरोग्य चांगलं जेवण मेळटा आमकां जावूताय आमी जोडका आमगेले पांयार आमी रब्बुका तशी म्हगेले मनान तूं आनी कशी देव करता म्हणून म्हाका सांगू साधना मागीर आमी चेड न्ही जाल्यार आमगेले बरी कश्टार आशिल्ले जनाक कसली पडलेले री आमगेले मितेन हांव 10% जोडले री तांतुले 1% जाले री जनाक हेल्प कोरका म्हळ्यार म्हगेले मनान तसं आतां आमी इतलेंच जाल्ले रे हांव कोणाकय पापुण्या री खंय चमकले रे म्हगेले जावचें म्हणटा हांव कोणाकय हें करता व्हडलें म्हणटा न्ही आमी कितलें म्हणटा आसा की तितलें म्हणटाचें तें म्हगेले मनान मागीर आमकां नाम्या कश्टा मध्ये सगळ्यान तूं येवचें म्हणल्यार कश्ट से देखता सेले आत्तां म्हाका देखता आमी सादारण सगळ्या वरीची आमी ते म्हाका बैसू का कितलेय व्हड ऑफिसर कितलेय व्हड स्टेज जेव यो म्हणल्यार हांव वचून उलयता तशेंच आमगेले गोकर्ण मठाच्या हॉलान तो एक भाशण आशिल्लें सोसायटी संघाचें तावळे तांणी की न्ही तुम्ही आयिल्लेचे तावळे हांव सोसायटी संघा कुरितू उलयली तसो आमच्या गेल्यान सगळ्यान येवन हांव उलयलें का म्हाका पटोवन दोन माये म्हणून सांगून आनी तांणी हें केलें तशी वय कसं करताची त्याविषयी थोडेची स्वसहाय संघाच्या विषयी सांग म्हळ्यार हांगा ಕೆಲವು ಜನ ತಾಜೆ अगत्य आसा कसं म्हळ्यार नेटवर्किंग जावं का ಒಟ್ಟು मेळणो एकल्यांक सहाय कोण घेवन वाडचे स्वसहाय संघांत तुकून तूं कशी जिवनांत तूं वैरयली म्हळ्यार थोडे एक विशय सांग तांकां हांव नवोदय सोसायटी संघाक 2007 ಜಾಯಿನ್ जाल्यार आजीक आमी ಅಷ್ಟೇ ಹಳ್ಳಿಂತು ಸಕ್ಕಡ ಗದ್ದೆ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ ಆಮ್ಗೆ ತಸಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ घेवन तांणी कोणीय वचनाची 24 वर्स कोण हांव तांतू प्रेसिडेंट जावन आसा म्हगेले सोसायटी संघांतू हांव ना म्हणल्यार तांणी देवन ताची आनलाय जमा हिरी आसा यांच्या हवा संघा व्यंकलीजेर म्हणटाचे त्या सोन त्या वेळी म्हाका चांगा जालें म्हळ्यार काही एक्झिबिशनां वतना आमकां सोसायटी संघाचें हें जावका जाता तसो म्हणून हें संघ चांग जावन चलता जाल्यार आमी दुड्ड कोरचे सकड करेक्ट जावका येदे चेडून जाल्लेले पक्षाक ते सोसायटी संघ देखेशना ते सावन ते प्रेसिडेंट स्ट्रिक्ट जावन जावका कोणी एक लॉन गेले म्हूण तांकां ते मनीस कशें आसा हांव दिवेत्वे तांणी भरतले वे म्हळेले का जावका ते 6 म्हयने थंय आमी भरलेले
कसलंही लॉन गिन मेळना तुम्ही भरलेले 6 महिन्यार कितलं दुड्ड आसकी ते आमी म्हणटून दिवे तुमकां मागीर जाता तुमकां बँक लोन दिता फुडें आमी व्याराक कसले के वचूक जाल्यार तुका कितलो भांगर आसा कितलो आस्ती आसा कशें दिवचें तुमकां म्हणल्यार जाता हे 10 जण एक सोसाय संघ आसल्यार तुमकां कांय कश्ट ना लोन काडूक तुमगेले हे आम्ही बाकी 9 जण रफ्ताची तसं तुका 2 लक्ष हांव कसं व्यार कोरका तुम्ही कोर येतं नाका जाल्यार जणांना घेवचें नाका बँक लोन मेळटा आत्तां आमगेले 24 वर्स कोनू आम्ही एकल्याक 2-2 लक्ष आम्ही बँका सुकून घेवनाचे आमगेले आंतरीक साळ जेवन आम्ही आईल्याक 2-2 लक्ष रुपये दिताचे ते 2 लक्ष घेतल्यार तो भरत की तो कशें आसतलो म्हणल्यार सुरवेक आलोचन कोरका बाकीच्याले सैन जावका प्रेसिडेंटाल कोश म्हणून 3 सैन घाल न्हू सेक्रेटरीयल सैन घाले प्रेसिडेंट ना इरे येते रड्डाकल सैन पडदिने इरे जिन जायले म्हळ्यार कसो करचें तशें जावन तशी 2-2 लक्ष सकट घेताचे तशें तांकां आमगेले बरी भारी प्रिती मागीर आमी हें करता हे 10 जणांक मात्र सैन न्ही तांगेले आस्तिवंत न्ही तांणी पुरा शक्र तांगेले घरान तुलेले एक सैन घालून वचाचे तुगेले पुत्ताल जेव बमणाले म्हणून घालून पेटोवचे पक्काने आमगेले गळ धरून येत ना म्हणून जाल्यार हे सोसाय संघ आमगेले सकट करेक्ट भरता देखून हे 24 वर्स जावन आमगेले चलने तशें आमगेले बेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणून म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळा ताजे प्रेसिडेंट हांव न्हय इतू म्हणल्यार मेळो कारण म्हणल्यार तांणी गद्दे काम मात्र कोण टैलरिंग करताचे सगळे कडेन उच्च हांव न्हय तसोन म्हाका तांगेले ते बँकांतूय म्हाका तेचे मॉलिसी आसा हांगा ट्रस्टांतूय म्हाका ते हांगा तांगेले नवोदय ट्रस्टच न्हय हांगा आनीक मिनिस्टरांनी येताना मेगे कारण गोसांनी दिवचें आसा ಕೊಡಿಯಮ್ಮ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಳೆ ತಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಿಲ್ಲರೇ ಆಮಸ್ನಂತಂತು तशें जावन म्हणचे तशें आनीक आतां न्हीत केलां म्हणल्यार आमगेलें हें प्रोडक्ट तांकां सकडी खूश देखून हें नवोदय ट्रस्टाच्या न्हीत केलां म्हणल्यार तांगेले घेवन कशें कोरचें सोसाय संघ म्हणून आनीक फॉरेनर्स येताचे तांतले निमगुचे येता न्हू सकडी तशें जावन तांणी ते जना पुराय 2-2 वेन तांगेले नमुन्याचे आसपळे वेन तांत बोन आमगे ते हाडचे फॉरेनर्साक आनीक येवन पळोवन वताचे नबाडा जन बँकाचे आमगे ते येताचे पळोवचे मागीर तांणी आमगेले आई जन पाप शिवचनाचे मागीर प्रोडक्टांनी घेवन ಸ್ವಲ್ಪ यार करून वताचे ना ना म्हाका इतल्यान तूं तृप्ती मेळ्ळा चेड सिक्की जनाका एक इंजिनियर जाल्यार आत्तां मी केलेले इतलो करूं कश्ट आसा तशें जावन म्हाका चेड चुकू काय म्हणून हें जायना जाल्यार आमगे नान पाप प्रितीर आमकां पळयला एसएलसी जाल्ला न्हू जाल्यार अन्न मत हेगूत ना पाप तूं वज्जू का पुता चांग जाऊ का न्हय म्हणून कळना जाय जाल्यार नमुने पुरो घेवन दितलो एक भांगर सोण कसं जाय ते पुरो घेवन दिता मागेला आनो येद्दुल ते आमकां ना म्हणलें ल्हान मागीर चिल्ली न्हय चल्ल ना न्हय म्हणून तसं ना तितलें मोगो आतां ल्हान मेळक जाल्यार बारी कश्ट आसा आतां आमगेले चेडवां पुणी आमी एक सांगताची वाजी करी म्हणून तेची मेगेल मांयक ते एक आसले चांग ಮತ್ತೆ मेगेल मायन सांगचे सदाचे मांयक एक 4.5 गंटे री एक रेडी देवन गिरवा आनी तांकां आयकुका देवाल भक्ती भारी तावळे सांगचे नक्कम्मा तूं वत उठाचे तूं 5:30 उठ्ठा हांव 4:30 वत न्हय तुगेले त्याग जिंग चेडू म्हाका जागून मागेला बेसकार वाजूचाका म्हणटा आसलीचे चेडू वय नाका म्हण आसलीची बापा मालेक बेसून वता आसलीची चेडू मई बुद्धंत आसलीची मागीर चेड सकवणेक आमकां जाय न्ही तांकां 21 वर्स जाल्यार वर्डीक जालें न्हय मागीर तांणी शिकून तांगेले पांय राबलीची मलगडी फर्स्ट टाइम नॉनची करतना तांतू भितरी म्हळ्यार तुमी पुर्दो कोण कोरनाशिल्लीच घरा कडेन तशी पोर्द कोण म्हणणे बघरा जाय जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು आमकां कळटा न्हय आमचे गेल्यांक नोंचे आनीक पत्रडो दाळी ते आमचे गेलेले रंदप म्हणलेले फेमस न्ही जावन तशी सांगता म्हाका एक हुडगा आसलें सांगता पर एक 4 तारीखेक एक पंचायतीचे जन आसाचे तांणी आमकां मस्त हेल्प करताचे खंय वताना फ्री स्टॉल दिवचे करचे म्हणल्यार प्रीती तांगेले एक 8 गुंजी दिन आसा ते सवनू तुमगेले पत्रड म्हणल्यार आमचे गेलेले बारी श्रेश्ठ आमकां ಸ್ವಲ್ಪ पत्रड एक 50-60 जनाल कोण दिवका तुमी 4 तारीख 9:30 भितर म्हण
टंतल्यागी दुड्ड घेवचें जायना तांगेल मी तर म्हाका मस्त हेल्प आसता म्हाका जेवचें आसलें तें हांव तांकां परवोन कोन्न दिवकात तशें. केन्नाय तुम्ही ट्रेनिंग घेतला की हाजे खातीर ना, ना. ज्यूस प्रेझर्वेटिव्ह घालताच की ना कसं लागेल ना आम्ही आयुर्वेदिक प्रमाणात आम्ही करताचे सुरवे काम इतकें म्हणल्यार म्हाका मेगेल एक ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ घेवन वताना एक दिवस म्हाका व्यारूच जायनी ಸ್ವಲ್ಪ अंतलाक चेड म्हणना जेवन घेवचें तितलेक मन दिनाचें तसोन देवा हांव कसली कोणाक सादी सुका ज्यूसाक चांगी आसा मोल आसा म्हळ्यार आमी हायजेनीक जावन हर्बल न्हू करचें निजे जावन आतां एक जिंजर लेमन केलें ते गॅस्ट्रिकाक डायजेशन कोलेस्ट्रॉलाक सकाळी नन्नारी केलें आयुर्वेदीक न्हय तोंडाक गुरू लिव्हराक कितें उरी मुत्राक तशें एकक बघ एकक चांग चांग जावन नासता तसोन कसलीय कोण आनी काही सादी सुका हाजी विटू आनी काही वयर येवका म्हूण सांगून हांवें ज्युसाचे ज्यूस आमगेले गिरकड कोर न्हू 1-2 म्हयने दवर न्हू ते प्रॉडक्ट कशेंच म्हूण आमी पळोवन सकड कोरून आमी विकू वेले खंयच्या काही आमकां आत्मविश्वास जावका त्या विश्वासा मितीने आमी वयर येव्यात. तुम्ही सांगले माये तुम्ही ते 2 महिन्याक दवरताची मागीर तुम्ही विकचे म्हूण सांगून तुमकां तशें करून तुम्ही बॉटल्ड करून विकतना येदोळ कसले कंप्लेंट आयले सगी ಎದ್ದುಳ್ತಾಯಿ ಕೊಣಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇದ್ಲರ್ತ ಇರಬ್ಬನು ಧೈರ್ಯ ಅರಿವಿಕು ಆಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮಿಳ್ಳೆ ಯಾಕೈನಾ ಅಯ್ಯೋ ಬಾ ತಂಕ ತಷ್ಟಲ್ಲ ಕೈ ಆಮ್ ಕಷಿ ಆಮಿಕು ವರ್ಚೆ ಮಳೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಮನ್ ಎತ್ತ ತೇ ನಾದಕ್ಕೂ ಇದ್ಲರ್ತ ಜಲ್ಲೆ आणि हम कार्य में गेले सून ते मुंदर सोव म्हळ्यार मेगेल मन ಅಂತ तिक जावचे ताय कोरो तुवे रजाई मेगेल चेरडाक तिकात 22 वर्ष मेगेल दुवेक MRP ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಮ್ಮ ನಾನ್ ದಿಲ್ಲಲೆ ಬೈ ಬೈ ಹುಡುಗಾಸಸ್ आणि तुगल पूत शेणै आमगेल वर्कशॉप ಅಂತ तेदनाचे राजेश शेणै तो मायक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल ಅಂತ बारी बुद्ध ಅಂತ तशी ते आलोचना इले तुगल प्रोडक्ट्स तू ऑनलाइन स्टार्ट कर नी म्हणून ना ऑनलाईन म्हणून येदुला मच्छाने इथं म्हणले रे आत्ता मी गेले सून सकडे निमगे तादी कोण ती पोस्टार कोण पेटयते ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಸುಕೋನ್ ನಮಗೆ येऊन घेतील जन 10-12 बाटले निक ज्यूस घेतील जन असाचे त्यांनी ಬೆಳಗಾವ चमकाली इच्छी ಬೆಳಗಾವ सुकून फोन ते गेले अम्मा निम्दू पेटूच असेल दुड्ड हांव दिता तुम्ही ते 12 बाटली म्हाका बेळगांवां पेटून देऊ का म्हणून ज्युसा डब्बल ताका पोस्टा चार्ज 3 दिला आमकां तशें आमगे प्रॉडक्ट तृप्तीच तकून तीन ते वरयले हे काही ती वरना मागीर पयरी ते सोरून पयर आमी कद्रिकी एग्जिबिशनाक वतना ती वापस येवन म्हाका वापस वचचें आसा हांव आयली म्हणून तितलेच एक 3000 नमुने ज्यूस घेवन चमकले तसं लेक 10 जन म्हणल्यार आमगे जिवनाक ಸ್ವಲ್ಪ आदार जावन चांग जावन येत म्हूण लागता तसला ऑनलाइन आरी केला रे तुका आनीक लायक कितें म्हळ्यार तुमगेल पूत आस पळय आमी इंजिनियर जाल्यार आमकां येनाशिल्लें मायक्रोसॉफ्ट वर्ड ते तो एक बेटा रिपोर्ट करचे ते पुरो करता आशिल्लो राजेश खंडीत ताका ते नॉलेज आसा आनी तो बुदोवंतो मस्त बुदोवंतो आनी कसं इंटेग्रिटी कसं ते म्हणटा पळय प्रामाणिकता कसं नासता प्रामाणिकता बारी मेगेल पुत्ताक आमगेलो तो आमगेलो कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉय आसल्यार बद एम्प्लॉय तो चिके एकाड तेकाड करता आशिल्लो आगे लागी एक टूल एकाड तेकाड तशें हांव लेकचे ताक दवरून आनी व्हरलेलो तुमगेलो नात्रा दवरून ऑनलायनार केल्यार खंडीत तूं आनीक ऑनलायनार वता सांगच्या गेले आमगेले आमी होगलो सुचानक जाल्यार आमी एक उतर सांगता मेगेल पुस्तकात 53 वर्स जाल्ले म्हाका 19 वर्सार जाल्ला तो मेगेल पूत जाल्लेरी आज मेगेल पूत जावो सून जावो एक बस्सार देव आमा ते जरवता लागी यो म्हणून पुढे आम्ही तांकां हात दोन चमकार येलेच पळय ते म्हाका तो उडगासता खंय वच्चे जाल्यार मेगेल हा सोण यो नाका रे पुता म्हाका दाखयता हांव वटयता नाका म्हाका जरवले कसो करचें म्हणून तशी पूड आम ताका चमकार आयले आतां तो म्हाका घेवन चमकार येता आसा तसले नमुने जाल्यार जीवन भारी संतोष जावन मेळटा म्हूण लागता मलगडी मानेस्तीन सुनीता आर शेणे हांणी तांगेल विचार आमगेल ಒಟ್ಟುನು वांटून घेवन सकडाले उमेद वाडयला आसा हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आनी वर्धनी संस्थेन सी नंदगोपाल शेणे हांणी मेमेंटो दिवन धन्यवाद सांग सांग
म्हाका हे विश्व कोंकणी वेदिकेंतो 2 उत्तर उल्लोचक दिल्लेले तुमकां मागीर हांगा आयिल्ले सगळ्याकय धन्यवाद सांगून हांव मागीर 2 उत्तरां दिता. हांकां यादस्तिका दिवका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष सी ए नंदगोपाल शेणे हांकां